भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या मिसांक मोग असो स्वागत मागता. संध्याकाळी असो 33वा आयतार आज आमी आचरण करतना एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयलां सुडास खडयान तांचे बसून मागया. हे संदर्भार अर्गामीस भेटयता लुसी डी कोस्ता कार्मेल वडो. जे कोणा मागतान बसयलां सुडास कडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा आमी एक कुटुंब जावन ताका मेळोवंक हांगासर जमल्या. वर्साच्या निमाण्या आयतारा आमी आसून ताणें सगळ्या वर्सां केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवया. आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आयती रावोंक आनी ताका भेटोवंक आमकां उलो दिता. देखून हर एक दीस ताका मनवोवची जिणी जियोवंक गरज आसची कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. सोम्याक मानवोवची जिणी जियोवंक देवाचो आदार मागतना सोम्याचे उतराकाल आमचे जिवीत रुथा करूंक ताचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तिगडी वर्दोळे दांपया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सोम्या तुजें उतर तुका खरें मनवल्लें जिवीत जियोवंक आमकां आदार दिता. हें उतर आमी वाचूंक नियाळूंक जियोवंक फाटीं सरिल्ल्या खातीर आनी तुका दूख दिल्ल्या खातीर पश्चात्तापन भोगसने मागून म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमची तुजी काकूळट दाखय. मोगळा जेजू, तुका मानवल्लें जिवीत आमी दिसपडतें जियेतना एकामेका मोग करूंक जाय. राग मसूर द्वेश दवरून जियोवन पेल्याच्या दुखां कारण जाल्ल्या हांव त्या पासून पश्चात्तापून भोगसने मागून म्हणटा. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमची तुजी काकूळट दाखय. बऱ्यो करण्यो सोम्या, तुका मानता तसले जिविताक साक्ष. थोड्यो बोटी बऱ्यो करण्यो करूंक फाटीं सरल्या हांव, आळशे जाल्या हांव आनी तुका आमी दूख दिलां. पश्चात्तापन भोगसने मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमची तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या राया, सर्ववेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासना, तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा,
पापाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची खातर कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एगडी बोरदोडे दांपी आमच्या घर संगतीर संगतीर हृदयांगातीर मागे जे कोण मागतान बसयला तांचे बसून मागे प्रतिनिधी माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान बडयता त्या सर्व पिडेस्त प्रायवंतां बसोत गरजेवंतां बसोत आमी मागे सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवानी बापा तूं सगळ्या देण्याचो रचणारा न्ही धनी तुजे तसल्या धनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळो सो कर हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेचो राखणदार उठतलो राष्ट्रां उपजली त्या काळांतावन येवंक ना तसलो तळमळ्यांचो एक काळ येतलो पूण तो काळ येतस तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयलेलीं आसात तांकां सुटका मेळटली पृथ्वीचे धुळीन न्हिदून आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठतलीं थोडीं ससनाच्या जिविताक आनी थोडीं ससनाच्या लज्जेक जाणवाय आसलेलीं मळबाच्या प्रकाशा बरी प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितीवनपणाची वाट शिकयलेली ती ससनाच्या ससनाक नेकेत्रां परी परजळतली. देवाचे उतर. देवाचे वडपकार. तुझे राव पातेला सर्वेश्वरा तूच मुझे दायस आणि मुझे जीवन पात मुझे जिणेचो फुडार आसा तुझ्या साथार सर्वेश्वराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां मुझे मुझेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळत तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातेला देखून मुझे काळीज उल्हासता म्हजो आत्मोदा दोस कायेन उमाळता मुझे कुडली गुण समस्त कायेन जेता कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुजे विश्वासी भक्ताक कुसळाय देखून दिवचो ना. सांबाळत तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातेला सांबाळत तूं म्हाका देवा
तुझे रावपातेला. हेब्रवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हर एक याजक दिसपडते आपले माणयारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तीच बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानांत पाप काडची सकतच ना. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला. आनी आपल्या दुस्मनांक देव आपल्या पांयांची मुणे कशी करतलो तें पळोवंक राखता. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्ल्यांत तांकां तांणी सस्नाचे संपूर्णकायेक पावयल्यांत. पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळें जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. मनशा पुता समोर उबी रावूंक फावो जायशे. तुम्ही कळ नासतना मागा आणि जागृत रावा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो. त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस सुर्याक काळबाण पडटली. चंद्र प्रकाश दिवचो ना. मळबार नेकेत्रां सकलां पडटलीं आनी अंतराळाच्यो शक्त्यो सुलगतल्यो. तो वळवड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवोन येतिल्ल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारांय कुशींतावन दिगंतांतून दिगंता पर्यंत आपल्या वेंचतल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखांतान हो पाठ शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटना गीम लागी पावलो म्हण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सरसंगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागी पावला. दरवट्यारच आसा म्हूण समजून घेया. सदस हांव तुमकां सांगता हें सर्व घडसर ही संतत अंतरचिना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळ येतली म्हूण तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचें उतर. वगाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो, अशा सुवार्थेंतलीं थोडीं उतरां सोम्याचीं आयकतना अंत काळा विशांत आमकां कितें घडतलें म्हणल्या विशीं कांय थोडी माहिती दिता. एका पिडेस्त मनशाच्या घरा हांव मागणी करूंक गेल्लो. सादूसांव लावंक म्हूण गेल्लो आनी त्या वेळार तो घडीस आशिल्लो तो व्यक्ती अशें म्हणटलो. तो घडीस आशिल्लो आतां वा पल्या म्हणल्यार बरी आशिल्लो. तो म्हणटालो सुर्याक काळबाण मांडल्या. चंद्र सगळो काळो काळो कशें दिसता.
मळ परतावन कितें सकला पडले रे बरी म्हाका भोगता आनी सगळी सक्त्यो लोकून लोकून म्हणले बरी आसा आनी तो व्हडलो हांवें म्हळें तूं कितें पळयताय हांव पळयतां महिमेचो राज आनी थंयसर त्या महिमेंत ते देवाक पळयता आनी थंयसर जेजू सोडून वचो पळयता आनी अशें तो विवर दिवन आसलो म्हळ्यार तूं कितें उलयता ताका कळीत नातलें ताच्या जिविताची काळबण थंयसर पडली ह्यो सगळ्यो तो पळयतालो आनी पळोवन पळोवन थोड्या त्या वेळान ताणें प्राण सोडलो म्हणजे मगच्या भाव भयणीनो मनशाच्या एका अंतकाळार मनशाचे आटे बिटे जाताना मनशाचे आटे बिटे जाताना आनी मनशाक तो एक अंत येताना थोडी दृश्यां दिसची आसात आनी ती हांगासर विवरिल्यांत एकलो व्यक्ती उदकांत पडलो मासली धरून म्हणून गेल्लो तोटे घालूंक तुमी म्हण जाणात व्हडले गुंडीक तोटे घालतात तोटे घालूंक गेल्ल्या वेळार व्हडली व्हडली मासली ती बुडता आनी हे मनीस उदकांत बुडतात मासली सोदतात आनी हो मनीस उदका भितर गेल्लो व्हडली मासली ताणें मूड धरली फाटी वयर येताना वयर येवंक दिना मस्त फॉर्मलो तो फातर असो आसलो त्या फातऱ्याच्या इड्यान ती व्हडली मासली असली मासली कितें म्हणटात माडोंजी धरल्या वयर येवंक दिना हे परगतेन तो आसतना ताचो दांबो खाली जालो उदक पिवंक सुरू केलें आनी तो कितें चिंता कितें करता म्हणलें ताका तो कळोवंक ना ताणें सगळ्या जिविताचे अंत घडयो पळयल्यो खंय सगळ्या जिविताच्यो अंत घडयो सर्ग देवदूत वयर चडत देंवल्ले हे सगळें ताणें पळयलें सुर्याक कळबण मांडली चंद्र काळोखान बुडलेलो सगळें तो पळयता निमाणे अकलसाची बोब मारून ती मासली तो सोडून फातराक धरून फाटी लोटून वयर येता म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो वयर येता आसतना ताचो गोमटो पुरो चिर्ण जाल्लो ताका वयर येवंक कोणें सोडूंक ना ताच्या गोमट्यान मोठी चेन आसली चेनीक एक कुरीस आसलो आनी तो कुरीस पात्राच्या इड्याक सिरकल्लो वयर येताना तो कुरीस सिरकता सोडिना आनी ताज्या उपरांत आनी फोर्स घालून ती चेन कुडके जावन पडल्या उपरांत तो वयर आयलो पूण तो म्हणटा हांव वाचलो पूण वाचच्या फुडें वयर येवच्या फुडें हांवें अंतकाळाच्यो सरसंगती पळयल्यो अंतकाळाच्यो सरसंगती पळयल्यो पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कित्याक हें म्हणटा म्हळ्यार हर एकल्या मनशाक अंत म्हणलो आसा आनी तो अंत येताना ताणें भोगचे आटाबिटे ताणें भोगचे कश्ट ताणें भोगचे ताणें चिंची ती चिंतना ताणें पळोवचें तें दृश्य तो मात्र जाणा आनी हर एकल्याक हें भोगूंक आसा 2010 इसवेंत बचपे देवचें एअर इंडिया विमान उलपलें न्ही गे थंयसर भुरगीं आसलीं तरणाटी आसलीं प्रायवंतां आसलीं काजर जातलीं आसलीं काजर जाल्लीं आसलीं भायर येवंक जायनातलें उज्याची दाव उजो आनी त्या वेळार अकलसाची बोबू ती मारनासलीं तांचे आटे बिटे तांणी बगुल्ले तांणी देखिल्लीं तीं दृश्यां कशीं जायनाकात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी चिंतूंक साथ दिना देखून जेजू म्हणटा हो एक अंतकाळ असो दृश्य एकल्यांनी अनुभव करूंक आसा जेजूनी केल्लो आसा की ना जेजूनी कुर्सार केल्लो आसा म्हाका तान लागल्या म्हणालो तो
म्हाका तान लागल्या बापा कित्याक तुवें म्हाका सणलाय म्हणून ताणें बोब मारलेली आसा ताच्या दोळ्यांनी ताणें हो अंत पळयलेलो आसा पूण सर्गीच्या राजा दीस लायतना थंयसर देवदूत चडलेले देंवलेले ताका दिसताले म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू फुडें मुंदासून म्हणटा अंजुराच्या रुखात तावन एक पाठ तुमी शिका अंजुराचो रूख तो हिवाळ्या दिसान सगळे कोले जडयता हिंव काबार जाले म्हणटना ताका कितें येतात नव्यो कुंबऱ्यो येतात आमकां हांगासर चड येवना चड येवना युरोपाक तुमी गेल्यार भिरंकूळ थंडाय आसा आनी आतांचो वेळ युरोपांत थंडयेचो वेळ आनी थंयसर 3.5 वरां काळोख जाता आतां 3.5 वरां काळोख जाता 3.5 वरां काळोख जालो आनी ह्या वेळार सगळे रूख जाणांचे कोले आसना जडटात पुरा खाली रूख बडयो मात दिसतात समजलें तसले रूख तसलें हिंव आमच्या गांवांत ना पूण आमी ल्हान आसतना असलें हिंव आसलें असलें हिंव आसल्या वेळार आंब्या रुखाची कोली जडटाली काजू रुखाची कोली जडटाली मस्तू रुखांची कोली जडटाली आमकां जाण पुरो जातालें आंबाड्याचो रूख आसलो तुमी जाणात आंबाड्याचो रूख बेगी हिवाळ्या दिसांनी आंबाड्याच्या रुखार कोलेत नात खाली दांडे मात्र हिवाळ्या दीस काबार जावन येता आसतना ताका परत कांय खंबरे पडटाले नवी पाकडी येताली तोळ आंबाडे थंयसर ल्हान जाताले म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हे प्रकृतीचे नियम न्ही हिवाळो जाल्या उपरांत गरमी येता आनी गरमेच्या दिसांनी जडलेले कोल्यांक परत पाकडी येता रब्बराची कृषी आसल्यांक कळटा रब्बराची कृषी हिवाळ्या दिसांनी पुरा कोले जडटात रब्बराचे वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार मनशाची विती तशेंच मनशाची जिविताक एक जल्म म्हूण आसा जल्म जाल्या उपरांत ताका एक भुरगेपण म्हूण आसा चायल्डहूड म्हणटा आमी भुरगेपण बाळपण आसा बाळपणा उपरांत भुरगेपण आसा भुरगेपणा उपरांत तरणाटपण आसा तरणाटपणा उपरांत प्रायवंतांची उतर प्राय आसा आनी उतर प्राय उपरांत म्हातारी प्राय आसा कळ्ळें गी अंजुच्या रुखा बरीच आमी एक दीस फुलतां आनी एक दीस बावतां आनी एक दीस सुकतां एक दीस फुलतां एक दीस बावतां आनी एक दीस सुकतां आनी सुकतना आमी तो अंतकाळ पळयतां देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा अंतकाल आयुश्यांत तुमी समजून घेया तरणाटपणार करचीं कामां तुवें ती उतर प्राय घेतना मुंदारसून वचोंक नजो उतर प्राय घेतना तुवें ती मुंदारसून वचोंक नजो म्हातारो प्राय जातना ती तुवें काणग्योंक वचूं नजो तुवें परिवर्तन जावंक वचो जाय बाळपणार आमी उलोवची ती उतरां भगवंताची उतरां भुरगेपणार उलोवची ती उतरां पोखरीपणाची उतरां तरणाटपणार उलोवची ती उतरां कांय इल्लीं हंकाराची कांय इल्लीं गर्वाची कांय इल्लीं पिशेपणाची न्ही उतर प्राय पावतना कांय इल्लीं जबाबदारेची उतरां म्हातारे पावतना परत कांय इल्लींशीं कितें म्हणटात भिंगरीपणाची बाळबुदीची ह्या बुळबादीची कितें जावं देखून हांवें बदलूंक जाय आसले बरीत रावंक जायना कशें काळ बदलता कशें वेळ बदलता तशें हांवेंय बदलूंक जाय हांवें थंयसर रावंक जायना म्हणल्यार सत जेजू आमकां दिता आनी जेन्ना हांव बदल वेता वायट सांडून वेता प्राय बरलेले बरी म्हजें जिवीत परिवर्तन करून येता तेन्ना म्हज्या अंतकाळार बरें दृश्य हांव देखतलो सर्गीचें राज पळयतलो संतोशान बायसन वेतलो ना जाल्यार म्हजें अंत भिरांकूळ जातलें हांव खावजेतलो हांव रडतलो हांव मरोंक कबूल जावचो ना कित्याक तें दृश्य पळोवन म्हजें थंय एका रितीचो आखंत
आनी एका रितीची भिरांत उपसतली. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत थंयसर पळयता आमी श्रेश्ठ बडवो सामिंगेले विशांत न्ही मिंगेलेक ती पदवी आसा. कोणाचेर जैत वरची पदवी? कोणाचेर? कोणाचेर? तुजेर? हा, देवसराचेर. देखून हो एक मागणी आसा. आंबोरे वेळार तुमी म्हणटात नांगुतना श्रेश्ठ बड्या सामंगेले हा 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 आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देवसराच्या खोटेपणाच्या सर अपराधांचेर जैत वरची सकत तुका आसा. देखून सगळ्या देवसराची सकत खोटेपणाची सकत हेमकोणाच्या उजान घालून उडय, लासून उडय. कित्याक ती पदवी तुका देवान दिल्या. श्रेश्ठ बडे सामींग गेली म्हणून थंयसर हांगासर दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत श्रेश्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुज्या परजेचो राखणदार उरतलो आनी राष्ट्रां उपजली. त्या काळात तो येवंकू ना तसलो तळमळ्याचो एक काळ येतलो. जर तर तूं खोटें करताय, खोटी जियेताय, तुका तो काळ तळमळ्याचो जातलो, वळवळ्याचो जातलो, आकांतसो जातलो, भिरांतीचो जातलो. देखून मनशा तूं आसाय तशें रावो नाका. तूं परिवर्तन जा. खोटेपणाक पाठ कर, बरेपण जिये. देखून जेजू म्हणटा खोटेपणाक पाठ करा, पातकिजीनी सांडा, बरी खबर सत्माना सर्गींचें राज्य लागीं पावलां. देखून आमी बदलोंक जाय, आमी परिवर्तन जावंक जाय. वेचीक पुता बरी रावले कडेन रावोंक न्ही. बाळपणाचें जिवीत भुरग्यापण हाडूंक जायना, भुरग्यापणाचें जिवीत तरणाटपण हाडूंक जायना, तरणाटपणाचें जिवीत उतरप्राय हाडूंक जायना, उतरप्रायाचें जिवीत म्हाताऱ्या प्रायार हाडूंक जायना. आमी बदलून वेता पूण थोडे बडी आमकां बदलूंक नाका, बदलूंक नाका. आमकां केस काळे जाल्यार आमी डाय करता. कित्याक आमी आनीकय तरणाटे दिसत जाय न्ही. हां, दांत जडले जाल्यार आमी दांत जडूंक उडोवंक रेडी ना. आमी सेट्ट बसयता कित्याक आमी आनीकय तरणाटे दिसत जाय. गात चिवळून गेली जाल्यार ती चिवळली खात हांव दाखोवंक शकना. देखून हांव गेस्टिता कळ्ळें गेस्टिता फेरेन लावली आनी खरें लावली गेस्टन आनी कितें परजळ अशें करता. हांव तयार ना, हांव बदलूंक तयार ना, हांव बदलूंक तयार ना, हांव म्हातारो जावंक तयार ना, हांव मरोंक तयार ना, हांव सर्गींचे राजा वचोंकी तयार ना. असली परिगत मनशाची. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा ना तशें तुवें चिंतूंक जायना. काळ बदलतलो, वेळ बदलतलो, सगळें बदलतलें आनी तूं एक दीस सरतलोय, तूं उतरतलोय हो संवसार. देखून जागृत राव, आयती राव. तूं वेळ आनी ती घडी खंयची म्हूण तें नणाय. तुवें पळोवचो तो अंतकाल, तुवें पळोवचो ती अंत घडी, तुवें बगचीत तळमळ्याचो वेळ तुका केदळ येतलो. तूं नेणाय. देखून आयती राव, जागृत राव. ती वेळ आनी घडी खंयची म्हूण तूं नेणाय. दस्तक जाताना, दस्तक म्हळ्यार दस्तक न्ही, दस्तक म्हळ्यार आवाज जाताना, तुज्या बागलाक ठोके मारतना तक्षण उक्तें करचेल्या त्या नौकरा बरी तूं जा. देखून हेचें दुसरें वचप ही भोव अपुर्बान म्हणटा. हांगासर कितें हेचें दुसरें वचपांत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा, हरी एक याजक, म्हणजे तो असलो याजक, हरी एक याजक आपणें दिसपट्टे मणियारपण चलयतना परत्यान तेंचं बलिदान हांव भेटयतां. पूण म्हज्या बलिदानाक पाप काडची सकत ना. कित्याक पाप काडची सकत ती सोम्यान आपणायलेली आसा. कित्याक हांवें बेडूचें बलिदान लोकांक हाडलेलीं दानां घेता आनी देवाक हुजेर दवरता आनी देवाक ती भेटयता. पूण सोम्यान तशें करूंक ना. ताणें आपलें रगत लोकांच्या पातका खातीर भेटयलें. परने सरल्यान आमी पळयता शेळयेचें रगत लोकांच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर भेटवलेलें जावन आसलें. देखून एक शेळी वा एक पाडो मारतना
ताचे रगत अर्धे वेदीचेर आनी अर्धे कायदनान घालून सगळ्या लोकांचेर शेणयताले आनी असो संकेत सगळ्या पातकाच्या मेळेपणांतले लोकांक दुनवेच्याक सगळ्या पातकांत सुडका मेळच्याक एक बलिदान ते भेटयताले. पूण जेजून आतां हांगासर बोकडेचें रगत जावं दी, शेळयेचें रगत जावं दी, वा पाड्याचें वा पाडक्याचें रगत जावं दी घेवना, आपलें खुद्द रगत घेवन तो भायर सरलो. सगळ्या लोकांचें ताणें शिंपडायलें त्या कालवर पर्वतार आनी जंय जंय हें रगत पडलें थंयसर सगळ्या पातकाचो भस्म जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी सगळ्या पातकां सुटका मेळ्ळी. आनी तें बलिदान श्रेश्ठ बलिदान सोम्यान श्रेश्ठ याजकान मेल्किजेदेकाच्या वर्गाच्यान भेटयलेलें तें बलिदान आजून पर्यंत जिवें आसा, खरें आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या बलिदानाक सरीसाठी बलिदान खंयचेंच ना. आज आमी भेटोवचें बलिदान पातकाच्या परिवर्तना खातीर न्ही, आमी बेलोवचें बलिदान अर्गां बलिदान. हर एक पटी देवान हें आमकां बाग फावो केला. जेजू मारिफात हें दिनवासनाचो यज्ञ ताणें फावो केला. देखून आमी देवाक अर्गां दिवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. ताणें आमचेर वतुल्ल्या महात्कार्या खातीर, ताणें वतुल्ल्या दये खातीर, ताणें आमच्या सुडक्या पासून केल्ल्या बलिदाना खातीर आमी हें दिसपट्टें अर्गां बलिदान भेटयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या मुखांत्र ताजी कृपा आमी जोडून घेता, ताजें बळ आमी जोडून घेता एवकरिस्तीक जेवणां मारिफात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी देवा लागीं इतल्यान मागोवंक जाय, सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. देखून आमी हर एकल्यानी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज हर एकलो आमी आज उठताना हांवें इतलेंच म्हणूंक जाय, सांबाळन तूं धर म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां म्हणून हांवें उठोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांवें काडची मेठां ती म्हजी अंतकाळाची जावंक पुरो, वा आनी एक अवकाश म्हाका दिवंक पुरो, म्हाका गोत्तू ना. देखून तुवें सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. न्हिदोंक वतानाय सगळें काम संपोवन हांव म्हज्या खाटयेर, म्हज्या मांद्रेर, म्हज्या अंतुळणारार आसतना हांवें म्हणूंक जाय, सांबाळून धर तूं म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. गोत्तू ना फाल्यां सकाळ जातली, फाल्यांचो दीस हांव पळयतलो, फाल्यांचो दीस हांव पळोवंक शकतलो, हांव उठोवंक शकतलो, हांव नेना, हांव न्हिदोंक वता. सांबाळून तूं धर म्हाका देवा, कित्याक हांव तुजेर पातयेलां. इतलेंच तुमी सकाळी आनी आकाळी मागा, उठतना आनी न्हिदतना मागा, आनी तुमचें जिवीत बदलतलें. तुमी सुरक्षीत उरतल्यात आनी कितेंच वायट तुमकां घडचें ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या अंतकाळार वळवळ्याचे तळमळ्याचे घडयो तुमकां मेळच्यो नात, अकातांचो भार तुमकां थंयसर लाभचो ना म्हणल्यार सत तुमी जाणा जावंक जाय. देखून एक घडी बरो आमी नियाळ करया, आमचे दोळे धांबया आमी. आज देवाची उतर आमकां कितें सांगता, हर एकल्याक अंत म्हणलो आसा, आनी ती अंत घडी हर एकल्याक कशी कशी येतली आमी नेणाव. देखून आमी कितें करूंक जाय, सोम्याच्या कुशेक कल्तिमान घालूंक जाय, सोम्याच्या उतराचेर भरवोसो दवरूंक जाय. आमी रावले कडेन रावूंक जायना, आमी परिवर्तन जावंक आसा, आमचें तें बदलावन हाडूंक आसा, वायट साडूंक आसा, बरें जिवीत जिवंक आसा. आनी ह्या मुखांत्र त्यो घडयो आमी धैर्यान फूड करूंक आसात. देखून जेजो म्हणटा अंतरळ आनी भुमी सरतली, म्हजी उतरां केदींक सरची नात. ह्या उतराचेर पातयणी दवरना, ह्या उतराचेर बरवस दवरना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. एक घडी बर दोळे धांपया, सगळ्यां दोळे धांपया. सोम्याची उतरां केदींक सरनात, ती धैर्याची उतरां, ती बरवशाची उतरां, ती बाचावेची उतरां, सुडकेची उतरां, आमच्या अंतकाळार आमकां धैर्य दितलीं उतरां. त्या उतरा प्रमाणे जियोंक, जिवीत परिवर्तन करूंक, आनी आमी सोम्या सवें सस्ताची जिवी जुळूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना मेळार फोव जावं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवा त्या सुलम स्वभावार तुक या सगळी संगता एकाच देवा सत्मानता सर्ववेदा बापतो सर्गानी पृथ्वीसो दिसतानी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मंता देवाचो एकलोच पोतो सर काळा दे बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवतां उपसल्लो करो देव तो देवतां जल्मला ताका सोमना बापाच्या सैवासो ताचे वयली वस्तू केल्यात
आम्हा मनशा बसत आणि आमचे सोडवणे बसत सर्गात कोणतो देवलो आणि पवित्रत्म्यावरी अवकारणाची ओझरी त्याने गुढ घेतली आणि तो मनीस चलव आणि आमच्या परसोत पांच पिलात काल तको कुसार मारलो त्याने क्रिस्त मरण सोसले आणि तो कन्निके पिलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिवसा तो पुनर्जीवन झालो सर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला चिव्यांच्या रेड्यांची मुसबे करू वैभवान तो परतून येतलो आणि त्याच्या राजदूत शेवट असून आणि पवित्रत्म्याक सत्मानता सुमी आणि जीवदत्ता अर्थ बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर तकई समसर को नमस्कार आणि महिमा भव प्रवदे बरवी तो लयलो एक पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतावरवी स्थापलेले सभी सत्मंताम पत्केंच्या बक्षण्याखातीर एक पवित्र स्नानास म्हणता आणि मिल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. यस विश्वातान यस बावरतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा त्रिएक देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. सर पदवेदार देवा आमच्या पापा फ्रांसीस आमच्या गवळ्या आणि सर येजाकांक आणि धर्मिकांक तुझ्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक आयती रावोंक समेस्त लोकांक तयार करीशे कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या राजकारभारांचेर तशेंच राष्ट्रांच्या सर लोकांचेर तुजी बेसवां वतून आमचे राष्ट्र शांती समाधानाचे बिडार कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबान तुझे राज येव आमी सर्वां भाऊ बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेवन तुज्या पुताक पुनर्जीवन क्रिस्ताक साक्ष जावं फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त आनी उतार प्रायेन वळवळच्या सोमेस्तांक तूं तुज्या मोगाच्या आनी दयाळायेच्या उतरांनी बुजय आनी तुजेर बरवसो दवरून जियेव कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांनी युवक युवतींनी जेजूचे मिसांव समजून ताच्या मिसावांचे बळवंत कांबे जावन तुज्या उतरा प्रमाणे जियेव आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी संवसारी जिवीत शाश्वत न्हय म्हणलें ओळखून तुका मनमनची जिणी जियोव कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बदोळे दांबी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसला तांचे खातीर मागया. सर्गींच्या भोव मुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयनार आमी आसा हांव तुज्या पुतान तुज्या उतराचो संदेश आमकां कळीत केला. त्या उतरा काल जिवंक जिणी परिवर्तन करूंक आनी आमच्या अंतकाळ धैर्यान फूड करूंक समिंगेलेच्या आदारान गोटेपण सांडूंक आनी सस्त्याची जिवी सोडूंक जाय आसची कृपा देणी फावो कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. संतोष मोरिताच्या मोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता पोत्या मोगान तुका स्विकार तूं करी बापा स्विकार तूं करी बापा. संतोष मोरिताच्या मोरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता मोत्या मोगान तुका स्विकार तूं करी बापा स्विकार तूं करी बापा. आमच्या कष्टाचो उंडो गोवांचो वायंदाकाचो व्हड वामटीचो
आमच्या कष्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासा ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासा ख्रिस्ताच्या संतोष परितायच्या मोठ्या दिसा काणी घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता मोठ्या मोगान तुका स्वीकार तू करे बापा स्वीकार तू करे बापा बलिदान बापा मोठ्या मोगाची आपणाचे जेजू कुसार भेटले बलिदान बापा मोठ्या मोगाची आपणाचे जेजू कुसार भेटले तुझ्या बापिनीनं मुझे तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेवा मानतात असले जामण मागाते तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या नेमक्या भविष्यतेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे भूमगाळ बापा आमच्या देवा तुका आम्ही भेटयता त्या देण्यावरवी तुझी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाढो आणि सस्ताच्या सुखाक आम्ही पावो या आम्ही मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी सर्वेस पो तुमचे सवे आसों तुमचे सोवे आसों आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासो फावो हो काय दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें सतारायलाय पण मनशाक तुझ्या सारक्या सोरसलोय आणि अख्ख्या विचित्र संसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आणि जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझ्या जाणव्याची आणि पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वागकणू तुझे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्पर सर्वांनी संसार भला तुझ्या वैभवान उर्सनी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उर्सनी तुका जय जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणी नोंड आनी वायन आसलें जेजूचे महाशरीर गजान बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी सगळें आमचें जिवीत आमचो सगळो वेळ आनी खाळ सगळें आमचें जिवीत सोम्याच्या कुडी रक्त समर्पिया जिविताची बदलवणां सेवया येवंकसच्या सगळ्या अंतकळाच्या तळमळ्यात हांव जय जोडूंक कृपा मागया बापा कुरसुतम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणे
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात ही मुजी कूड तुमचे पसोतो समर्पोवची. तिसपरी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याचे सांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तीक कररचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gut pergetuyam Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu novyane tolo Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu novyane tolo बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जीवित उंडो आणि सोडूनीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रगत सेवतेल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळे संवसार विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सेब पिटर पोल आमचे गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस दुर्मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इस्तगतीन अंतरिल्ल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. हांव समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मर्या देवाच्या माया सांगाती तिसपती बाग्यावां जुजे बाग्यावां धर्म दोता आनी सर्व काळये तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडूंदरची अचनमतीन दवरना जिवितांत बदलावण रुता करूंक देवाच्या उतराकाल आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक त्याची कृपे दिनी मागोवन सोमेन शिकलेले मागणे सांगता मागे. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज संकय तुझे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रासा चमका दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमशिता तशी आमची पदकां बगोस नेमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखूण जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. पळया ही संवसा जिवंत देवाची शिडी आमच्या समेस्ताच्या मनशाच्या मोगा खातीर
आमच्या मध्ये आयलेली आमचे सगळे बातके जिवीत सांडून बरे जीवन कुलो दिता ती मनशाकुलाची पाप काढलेली सोम्याच्या या जीवनाक आपयलेली आमी सर्व सभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका होवना पूण तुज्या एका सुत्रां म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका सस्ताच्या जिवितां सांबाळूं. आमेन. काळीजे अद्रेका मोगळ सोम्याची सुराया येतो मोजा काळजांतल्या दादोस तूं करेण्या तुझ्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता Krista prit mogacha Rabu kasan moja Swagat swagat Jesus somya santosana swagat karta Swadi Krista prit mogacha Rabu kasan प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मास रगत सेवलां. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. साक्षी करे प्रजांची झीज करा पवित्र स्थानिया असा तुमच्या सांगता आता आणि सदा. मोगाळ पुता सोवे अंगवार मोरी आशीर्वादी रोजारी साहेबिने बघेन कुर्साचे गुरुवेन येवर आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू
रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडी जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.